नमस्कार. नॅशनल हायवे 66 जो मेजर इश्यू असलेलो स्पेशली मालपेड टू नयेबाग रस्त्याचे ह्याच्या संदर्भात आज हांव मनापासून आणि काळजांसून पेडणेकरांच्या सगळ्यांच्या वतीन PWD डिपार्टमेंटाचे धन्यवाद म्हणटा. तसेच आमचे मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद कित्याक आज तो रस्त्याचे बरेचसे काम झालेले आसा. म्हाका दिसता एक 90% तरी काम झालेले आहा. त्याच्याबद्दल धन्यवाद. पण हे करता असताना सगळ्यात महत्त्वाचे पेडण्याचे जे इंटरनल रोड्स असतात त्यांची परिस्थिती कितली भयानक असा हे आमच्या PWD डिपार्टमेंटान लक्ष घालचे. उदाहरणार्थ सांगपाक पेडणे टू कोरगांव तसेच तुया ते भायडवाडा रस्ता ते कित्याक सगळ्यात महत्त्वाचे जेन्ना आमी मालप्यासून भितर सरता तो कितलो व्हडलो खड्डो आसा रस्त्याचेर म्हणजे भितर इंटरनल सिटीन येताना ह्या रस्त्याचेर अजून दखल कित्याक घेयनात. त्याच्यामुळे बरेचसे ॲक्सिडंट तर जातातच, लोकांक त्रास जातात, नाहक त्रास जातात. पण ह्या रस्त्याची डागडुजी तर फाटी केली तेचे परत सगळे रस्ते परत असलेशे एरे म्हाज्या मागल्या जालेले आसा. कारण आमदाराक हे रस्ते दिसनात कित्याक आमदार आमच्या पेडण्यान भोंवता काय तो ताकाच खबर. जर तो पेडण्यान खंय तरी भोंवलेलो गांवागावी तर ताका ते रस्त्याची दुर्दशा कळ्ळी आसता. ते हांव PWD डिपार्टमेंटा कडेन आनी तशेंच मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता की ह्या रस्त्याचेर लक्ष घालून जाता तितले बेगीन हे रस्ते आमकां जे दुर्घटना जे चान्सेस आसात ते जावचे न्ही ह्याच्यासाठी इमिजिएटली रिपेर करचे. हांव म्हणना की एकदम मोठ्या प्रमाणात कर ॲटलिस्ट ती डागडुजी करून ते ड्रेसिंग करून ॲटलिस्ट रेग्युलरायझेशन करचे. कारण त्याच्यामुळे ॲटलिस्ट पेडण्याची वाहतूक जी लोकांची आसा कारण बरेचसे लोक स्पेशली भुरगीं म्हणजे स्पेशली यंगस्टर जे नोकरेक वयतात, बरेचशी चेडवां जे आसात, वयस्कर लोक हे आमी हयसर आमकां वाहतूकची सोय नसल्यामुळे बसीस टायमार आसना म्हणून तांकां स्कूटर घेवनूच भोंवचें पडटा. तांकां हे खूब त्रासदायक जाता. सो हेचेर लक्ष घालचे ही म्हजी मनापासून तांकां प्रार्थना आसा. तशेंच म्हाज्या पेडण्यान बरेचशे अजून रस्ते असे आसात की हेंची अशीच दुर्दशा जालेली आसा. सो स्पेशली हेचेर लक्ष दिवन जाता तितले बेगीन हे क्लियर करचे जेणे करून आमचो वाहतुकीचो प्रॉब्लेम क्लियर जावचो. ते नॅशनल हायवे जो 66 आसा न्ही ह्यो सद्या आमकां मेजर एक प्रॉब्लेम आसा तो तांबोशा आनी मोपा एका कनेक्टिंग जो एक ब्रिज आसा हायवेचेर थंयसर जो उंचवटो आसा ताका लागून बरीचशी रेंव सकयल पडटाच आनी एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस खूब आसात. एक तर तो PWD डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष वचून पळोवचे जे जे एक तरेचे तेचे जे उंच आणि सकल जाल्यामुळे खूप त्रासदायक आसा. कोणाक एक स्कूटरीन फॅमिली येता जाल्यार पडपाक चान्सीस आर व्हेरी खूब आसात. सो ते लक्ष घालून ते एक तरेची स्थिरता हाडची ताका जरा डांबरीकरण करून जे टेक्निकली जी रिक्वायरमेंट आसा त्या हिशोबान व्यवस्थित करून स्मूथनेस हाडची ही एक तांकां विनंती आसा. आनी ही खूब म्हत्वाची कित्याक आसा न्ही प्रत्येक माणूस थंयसून एकदम स्पिडीन येयल्यामुळे रिस्क इज व्हेरी हाय. सो प्लीज स्पेशली माझ्या PWD अधिकाऱ्यांक तसेच आमचे PWD मिनिस्टर माननीय प्रमोद सावंत साहेब डॉक्टरांक सांगूंक सोदता हेचेर लक्ष घालून ते एक आमकां पूर्व पदाचेर हाडचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.